सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाची इंतेसांवां देवाक आर्गां दिता आनी भेटयता. आपल्याच्या 21व्या जल्माच्या दिसा पासत ग्रॅनविल मोंतेरो ह्या आमच्या भावा पासत आमी देवाक दिनवासूया, आर्गां दिवया आनी ताचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागुया. मागता आमी सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाबाक वालेंतीन फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास कोता. मागता आमी सोंपून गेले आमचे भयणी मागदलेना डायस 3ऱ्या वर्साचो आमी उगडास कोता. हे आमच्या बाबा भयणाक सासणाचें जिवीत पुनर्जीवन पण आमी मागुया. तशें आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता एनालिया गोम्स, एड्रिशा पेरीस, फेल्सी रॉड्रिगीस हांचे पासत आमी मागुया. तशेंच मागुया सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक रेजिना दे मेनेझीस जाकीस आनी जुझे आंतोनियो फेर्नांडीस. ह्या दिसांनी जायतो पावस पडटा आनी ह्या पावसान जायत्या जाणांक लुकसाण जालोलें आसा. जायत्या जाणांचीं घरां कोसळ्ळ्यांत, बुडोवन गेल्यांत आनी हे दुसरें तांकां उचोवण्यो आयिल्ल्यो आसात. देवान आमकां असल्या वेळार राखूं आनी सांबाळूंक आनी आपल्याची अदीक बेलसांवांनी भरूं म्हूण आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, ओगेपणांतल्यान आमी देवाचो सांगात सोदूंक आनी जेजू दाखयता ती वाट आमच्या जिवितांत धरूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. साबार वावटी आमच्या जिवितांत आमी उचा मोळाय दाखयल्या. देवाचेर आमी रागार जाल्या. आमकां जाय तो रस्तो आमी दवरला म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. मोक्षणे मागून म्हणया, हांव पातकी सोर परिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakuto, somia kakuto, visa kakuto, visa kakuto, somia kakuto, somia kakuto.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचोच वाट तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबाटाची आड बेता तें पयस करूंक आनी हो बाबा टीर कोता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोवी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुता दुवांनी रामेसीस गांवांतली बाय सोडून सुकोट गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बाळांक मेजी नासतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर जिनसवार लोकांची एक व्हड उरपोंस गेली. त्या भायर मेजू नजो तितल्या बोकड्यांचे हिंड. इजिप्ताक तान हाडलोल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो पूण फूग नासलोल्यो, कित्याक तांकां कोमीर घालूंक नासलें. फुरसोट दिनासतना तांकां इजिप्तांतली धांवडायलोली देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायेलाच्या पुता दुवांनी इजिप्तांत 430 वर्सां काडलोली. 430 वर्सां भरताली त्याच दिसा सोरेस्प्राच्यो सगल्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक सोरेस्प्रान एक रातभर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेत इस्रायेलाच्या पुता दुवांनी सोरेस्प्राच्या मानाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. म्हणुया, ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. सोरेस्प्राक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. आमच्या दोळडीरपणान ताणें आमचो उगडास केलो. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो आनी आमच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. इजिप्ताच्या मालगोड्या पुताक ताणें मारून उडयले. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो आनी इस्रायेलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. बोलवंत हातान आनी पदवेदार बावलो उबान ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. तांबडो दर्या ताणें दोशी वांटलो. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो आनी ताचे मदल्यान इस्रायेलाक उतरायलो. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. थंय ताणें फारोवाक आनी ताच्या सैनिकांक बुडोवन मारले. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. उद्गार. Sorvesplorator, 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 देव बाप आसलो. जेजू सवें खुर्सार आपले वेंगेन पोत्तून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमच्या आदीन केलें. Sorvesplorator, 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 Sorvesplorator,
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मथिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजियो तुमचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुळमेळ करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयसो करसल्लो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणीं बरीं केलीं. पूण आपणाक परगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलोलो, म्हजे अपुरबायेचो, ताचे पूर्ण संतोश म्हजो. खरो बाबाट सोर राष्ट्रांक परगोट करूंक हांवें ताका म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डोचो ना, ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना, स्वताक जैत मेळो पर्यान फुटलोली बॅट मोडचो ना, आजून दवरलोली दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो बोरवंसो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रियजनो, जुलयाचे 5 तारखेर आमी जाणव की एका महान मनशाक हाचें मरण जालें. फादर स्टेन स्वामी हो संवसाराक ओंतलो. आनी जेन्ना हो संवसाराक ओंतलो तेन्ना आख्या भारताक आनी गोंया संवसाराक दूख कशें जालें. सोशल मिडियाचेर, टीव्ही चॅनलांचेर, न्यूज चॅनल आसा तांचेर व्हडलो चळवळ बोबाळ हाच्या मना वरवीं जालो. फादर स्टेन 84 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो आनी निमाणी ताची वर्सां एके भाशेन बोणकोणी जालीं. सुमार 8 म्हयने ताणें बोणकोणी सारले. जाणटो तो दुयेंसाक सांपडलेलो. पाकिस्तान हें दुयेंस ताका जाल्लें. ताका हे दुसरी हेल्थ इश्यू आसलोले आनी शेवटी ताका कोवीड जालें. ताचें कोवीड कंडिशन वर्स जालें आनी तो थंयसर ह्या दुयेंसान सोंपलो. फादर स्टेन आपल्या पासत जिवंक ना, पूण सगळे आपल्याच्या जिवितान ट्रायबल्स आसलेले, आदिवासी आसलेले तांकां तांचे होक मेळोवन घेवंक तो जियेलो. तांच्या बरेपणा पासत तो जियेलो. आनी अशें कोता आसतना ताका सरकारान बोणकोणीन घालो. ताका देशद्रोही केलो, टेररिस्ट केलो. ताचेर जायते आरोप घातले आनी ह्या महान मनशाक ताणें बोणकोण फावो केली आनी हो महान मनीस संवसाराक ओंतलो. आसतना ताच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालता आसतना आमी कितें पळयता. तो मेलो उपरांत व्हडलो दबाजो कसो जालो, व्हडलो आवाज जालो. सगल्या टीव्ही चॅनलांचेर, न्यूज चॅनलांचेर कितल्योश्यो डिबेट्यो जाल्यो, कितलेशो ताचे व्हिडियो पास जाले, कितल्योश्यो ताच्यो इमेजीस पास केल्यो. फेसबूक, ट्विटर, वॉट्सॅप, यूट्यूब हांचेर जायतें उलोवप जालें. पूण ह्या मनशान आपल्या जिवितान असलें कांयच करूंक ना, बोवाळ करूंक ना. सगळें ओग्यापणान ताणें भोगलें. ओग्यापणाची ताणें वाट दवरली
आनी ओगेपणांत रावून हें सगलें आपल्याच्या जिवितान ताणें सोसून घेतलें. आमी जाणा ते भाशेन आमची मिडिया पॉलिटिकल पावर आसा ते मनीस मेल्ल्या मोड्याक पासून सोडिनात. थोड्यांनी ताचें मरण आपल्याक एक पावर घेवंक, एक शक्ती घेवंक, नांव घेवंक, फामाद जावंक ताचें मोडें व ताचें मरण पासून वापुरलें. हो संवसाराचो दोबाजो, संवसाराची वाट आनी मनीस हे भाशेन चलता, आपल्याक मेळून घेवंक एक शक्ती, पावर, नांव मेळून घेवंक सोदता. पूण जेजू आयज आमकां दुसरीच वाट दाखयता. जेजूचेर आरोप घालपी, जेजूक धरूंक सोदपी फारिझेव ताका भोंवताले तेन्ना, जेजू धरूंक भोंवता तेन्ना जेजू सायडीन सोदता, एकसुरो जाता, एकमुडो जाता, दुसरी वाट तो घेता. जेजूच्यान आपल्याच्या शिसांक व ताचे बरोबर आसले पोरजेक हुस्कावंक जाताली. फारिझेवांक आनी ताच्या सांगात्यांक व जेजूचे आड आसल्यान तांचेर एक वाद विवाद करूंक जातालो, पूण अशें करूंक ना. देखून इसायास प्रभादी उगडास करता, हो जावन आसा म्हजो सेवक, खरो बाबाट राष्ट्रांक दाखयतलो सेवक. तो वाद विवाद करचो ना, तो बोबाट मारचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर आयकूंक येवचो ना. तो स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलेली भेट मोडचो ना. एके भाशेन आपल्याक कांयच वायटाचो रस्तो घेवचो ना हें की सांगता. सगल्या ओगेपणान जेजू ही वाट चलतलो आनी जेजून हीच वाट दवरली आपल्याच्या जिवितान. आमी क्रिस्ती जिवी जियेत आसतना असलीच वाट आमी धरूंक, ओगेपणाची वाट धरूंक. ओगी रावप म्हणजे आमी आमचो ताळो वर काडचो न्हय अशें न्हय, सत आमी जिवितान जेवचें अशें न्हय, नितीक आमी उबें रावचें अशें न्हय. पूण आमच्या जिवितान असो आमी वाट धरता तेन्ना आमचें जिवीत आमी स्वताच्या रस्त्यार आमी धरूंक जाय. फावो ते परी आमचो ताळो आमी उबारूंक जाय. गरज ती आमच्या जिवितान आमी पावलां मारूंक जाय. पूण जेजून दाखयलेलो रस्तो आमच्या जिवितान आमी धरूंक जाय. तर असलीच वाट आमी चलूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. बेडोनिंग आमी गायन गावया खालवाराचो योन C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. म्हज्या भावणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका उलो मातोले तुजे पवित्र शुभेच्छा देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक
ती बदलून आमच्या आत्म्याचें प्रसन्न करूं दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळें सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो धोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोतोराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो घोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कोणा रोगो शेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसरलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. उदे करून ह्या मिसांत आमी मागता त्या आमच्या भावा भयणाची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय बागेवन झुजे तिच्या पतीच्या संगाती बागेवन दोन दोता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या जिविताच्या आडकोळींनी आमी सांपडटा तेन्ना जेजून दाखयलो मार्ग आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगळ्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बाबाट्टान बरभाशान नोंदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांनी वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. जेजून आमच्या सुमयान आपल्या शिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी, आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनराज भोट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सरवंडार स्वताचो मारोग आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आमकां उस्कायता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोमया घेता ती सुभागी. सोमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमऱ्यांचो आक्त करून आमचे काळजांत जेजूक घेवंक प्रयत्न करुया. स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवंडो जेजू आमकां सासनीक जिविताची वाटेक चलयता. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन ताची जेवणाची बोळान सगळ्या अशक्तायेचेर जैत व्हरूंक आनी योग्यपणान सासनीक जिविताची वाटेक आमची पावलां घालूंक मागतना हे पिढीन कश्टोतेल्या बसत मागुया. सर पदवीधरांनी काकुसरा देवा, तुज्या आखेर वचणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिढी खाल कश्टोतेल्या बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाखाला येवंक हे पिढीक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिढीचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता.
आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगदाच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवंक तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवपकार. शेवटाचे गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. के 7 पान 142. के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखार बुडून आसली, निराशी तुका बरी तू सुखी जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखार बुडून आसली, निराशी तुका बरी हांव जेजूक सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो